मोगाच्या भावणीनो, आयच्या ह्या दिसाचो विशय ल्हानविकाय आपणावया, स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरुया. एक ल्हानसो नियाळ ह्या विशयाचेर आमी करुया. एका दिसाक एक याज्ञीक असो सेरमांव करतालो आनी सेरमांवाचे सुरवातेकूच जो 2 तारखेर नोव्हेंबराचेर ताणें अशें म्हणलें, किडे म्हज्या भावा आनी माती म्हजे भयणी. आनी असो सेरमांव करता आसतना तो म्हणूंक लागलो, मनीस कांयच न्हय, मॅन इज नथींग. मनीस जावन आसा एक धूळ आनी माती. आनी पूण मनशाक कितें गरजेचें तें म्हणल्यार ह्या संवसारांत आमी बरे भाशेन जिवन जेजूची वागणूक आमी आपणावन देवाचें राज भोगूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजू आमकां कांय बरीं उतरां म्हणटा. स्वर्गीचें राज सगल्या परस ल्हान, स्वर्गीच्या राज्यांत सगल्या परस ल्हान तो ताचेवून व्हड. मोगाच्या भावणीनो, भाग्यो जुआंव बातिस्त आयिल्लो जेजूची वाट तयार करूंक. अखंड प्रवादी, व्हड प्रवादी, ताका सगळे येवचो आसलो तो प्रवादी जुआंव बातिस्त म्हूण पाचारताले. आनी जुआंव बातिस्त कितें म्हणटा, हांव न्हू तो, आय एम नॉट द वन, ही इज कमींग, आय हॅव कम टू प्रिपेर हीज वे. जुआंव बातिस्त येदो व्हड मनीस आसतना देखून ल्हानविकायेन खालतिकायेन जेजूची सोरवंडाराची वाट तयार करता आनी आमकां दाखोवन दिता की सगल्याकून व्हड तो जेजू आनी ताची वाट तयार करूंक हांव एक ल्हानवीक मनीस. इतलो पावरफूल आसतना, इतली पदवी आसतना, सगलो लोक ताका प्रवादी म्हणून म्हणटा आसतना देखून जुआंव बातिस्त खालतिकायेन ल्हानविकायेन आपलें जिवीत जियेता. आनी इतलेंच न्हय, व्हड व्हड घरांनी तो रावंक ना, रानांनी तो रावलो, ताचें जेवण खाण थोळ आनी मोव खातालो आनी हे भाशेन ल्हानविकायेन आपलें जिवीत जियेतालो. हाच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी आमकां ल्हानविकायेच्या मनशा सोबे कितें मेळटा तें आमकां उगडास करता. हांव तुका सांगता, भिवू नाका, डोंट बी अफ्रेड. तुका हांव आदार दितलो, जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हीन होलके किडे, भिवू नाका, डोंट बी अफ्रेड. जो खालतो मनीस आसता ताणें भिवूंक फावना, कित्याक खालत्या मनशाक देवाचें राज मेळटाच. हाच्या पयल्या वाचपांत जी 700 वर्सां पयलीं इजायास प्रवादी हें बाकीत करता आनी म्हणटा, एक सोरवंडार आमकां जल्मतलो आनी हो सोरवंडार आमकां ल्हानविकायेंतल्यान सुटका फावो करतलो. मोगाच्या भावणीनो, आयज ह्या आधुनीक संवसारांत जर आमी नदर मारल्यार आमकां जायते व्हड व्हड मनीस मेळटात. आनी व्हड जे मनीस आसतात तांकां धाकट्या गरीब दुर्बळ भाव भयणाचें पडूंक वचूंक ना. ते आपल्याचेंच चिंतात. वी आर सेल्फ मायंडेड पीपल, वी आर सेल्फीश पीपल. आपस्वार्थी मन आमचें, आमकां दुसऱ्याचें पडलोलें ना. पूण आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता की आमी दुसऱ्याचें चिंतूंक जाय आनी हें जेजून आमकां दाखयलां. जेजून आपणा पासत आपलें जिवीत जिवंक ना. जेजू आमचे पासत जिवीत जियेलो आनी आमचो पासत जिवीत जियेता आसतना जेजून एक वागणूक आपणायली, ती म्हणल्यार ल्हानविकायेची, खालतिकायेची. आनी हें आमकां निमाण्या जेवणार एट द लास्ट सपर वी फायंड दीस. ही गॉट आउट फ्रॉम द टेबल एंड ही वॉश द फीट ऑफ द डिसायपल्स. मेजावेलो उठलो आनी ताणें शिसाचे पांय धुले आनी ह्या वरवीं ल्हानविकायेन मनशाचो दर्जो ताणें वयर काडलो. आपूण देव आसतना देखून खालतो ल्हानवीक जालो आनी ल्हानविकायेन आमी जिवंक आमकां उलो केलो. मोगाच्या भावणीनो, इतलेंच न्हय,
खालतो चाकोर आसतना देखून जेजू म्हणटा बापा तुजी खुशी जावं आनी जेजू आमचे पासत कुर्सार मरता. आयच्या दोनूय वाचपाचेर आमी नियाळ केला आनी दोनूय वाचपांतल्यान कसलो संदेश जेजू आमकां दिवंक सोदता काय. पयले सुवातेर आमी मनशां ह्या संवसारांत कांयच न्हय, पूण तरी आसतना आमकां देवान ही कूड आनी ओत्मो दिला. ह्या कुडीन आनी ओत्म्यान आमी देवाक भोजूंक जाय. वी हॅव टू वर्शीप गॉड. दुसरे सुवातेर आमी जेन्ना देवाक भोजता तेन्ना आमी देवाची चाल वागणूक आपणावंक जाय. आनी देवाची चाल वागणूक म्हणल्यार ल्हानविकायेन खालतिकायेन जिवंक. आनी जो मनीस ल्हानविकायेन खालतिकायेन जियेता त्या मनशा सोबें देवाचें राज फावो जाता. आनी हाचो विशय आमकां तेंच सांगता, ल्हानविकाय आपणावया स्वर्गीच्या राजांत भितर सरुया. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू भाशेन आमी खालती ल्हानवीक चाकरां जावं. एकामेकाचो आमी हुस्को धरूंक, ओदेक करून गोरीब दुबळ्याचो आमी हुस्को धरूंक आनी आमीच ल्हानविकायेन जियेतले तेन्ना देवाच्या राज्यांत आमकां व्हड म्हूण मानतले आनी देवाचें राज देव आमकां फावो करतलो. हीच कृपा ह्या मिसांत आमकां दर एकल्याक मागुया.